गोंयकारां खातीर व्हड समाधान दिवपी गजाल मुखार आयल्या। कोमोनदाद आनी सरकारी जमनीचेर बांदिल्ली बेकायदेशीर घरां आतां कायदेशीर जातली। मात ही मेकळी फकत 28 फेब्रुवारी 2014 पयलीं बांदिल्ल्या घरां खातीरूच आसतली। 28 फेब्रुवारी 2014 पयलीं शारांनी 1000 चौखण मिटरा वेली आनी गांवगिऱ्या वाठारांतली 600 चौखण मिटर जमनी वेली बेकायदेशीर घरां कायदेशीर करपाचो निर्णय सरकारान घेतला। हे खातीर येवपी पावसाळी अधिवेशनात विधेयक सादर करतले म्हूण महसूल खात्याच्या सुत्रांनी गोमंतकाक म्हायती दिल्या। राज्यान कोमोनदाद आनी सरकारी जमनींचेर बेकायदेशीर रितीन बांदिल्ली घरां कायदेशीर करतले अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हाणें आपल्या अर्थसंकल्पीय भाशणांत जाहीर केल्ले। कांय म्हयन्या आदीं जाल्ले उच्च पांवड्यावेले बसकेंत सरकारान फुडल्या अधिवेशनात हे संबंधीत अध्यादेश हाडपाचो निर्णय घेतिल्लो, पूण आतां सरकारान हो निर्णय बदलून येवपी पावसाळी अधिवेशनात विधेयक हाडपाचें थारायलां। या निर्णयाक लागून हजारांनी गोंयकारांक थाकाय मेळटली। 28 फेब्रुवारी 2014 उपरांत बांदिल्ली बेकायदेशीर घरां मात कायदेशीर जावची ना म्हणूनय थोडे गोंयकार निराश जाल्यात। मजगतीं लोकांनी आपल्या स्वताच्या जाग्यांचेर बांदिल्ली अनियमीत घरां आजून नियमीत करपाक सरकाराक येश मेळूंक ना अशें आसून लेगीत आतां सरकारान कोमोनदाद आनी सरकारी जमनींचेर बांदिल्ली बेकायदेशीर घरां कायदेशीर करपाचो निर्णय घेतला। 2027 वर्साचे विधानसभा वेंचणुकेचेर नदर दवरून मतदारांक खूश करपा खातीर हे विधेयक हाडटात काय असोय अदमास कांय लोक काडपाक लागल्यात। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।